कितें आसा हांव पयलीं क्लियर करता तुमकां की बोट म्हाजी न्ही म्हणजे फॅमिली बिझनस तो म्हणजे बापाच्या टायमा वयली आमच्यो बोटी आसात पूण ती बोट जी धरल्या तो प्रेस कोणें घेतला पळय तो रॉंग चुकीचो घेतलेलो आसा म्हणजे डायरेक्ट म्हाजें नांव काडलां ती बोट म्हाज्या नांवार ना कांय ना सो ती बोट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हणटा ती बोट म्हाजी न्ही सेकंड ते कोण प्रेस घेता पळय तेंचे फॅमिलीच्यो कोणें घेतल्या कोण उलयतालो तेंचे फॅमिलीचे तेंचे भावांच्यो बोटी आसा सो दॅट डजंट मीन की तेज्यो बोटी म्हणून सो हांव फक्त तुमकां क्लॅरिफिकेशन आयज परतें दिता की जी बोट आसा ही बोट म्हाजी न्ही ते कोणें म्हजें नांव काडलां म्हाका तेंच्यांनी अपोलोजायज करपाक जाय बट वॉट एवर तांकां कितें जालां झॅडपी इलेक्शन लागीं आयल्या तांकां खाज एक कडेन येता आनी ते खर्चयता दुसरे कडेन सो इन पॉलिटिक्स हे चालू आसतालेच सगळें सो हांव फक्त तुमच्या माध्यमांतल्यान क्लॅरिफाय तुमकां करता की जी बोट धरल्या ही बोट म्हाजी न्ही म्हणून सर ते म्हणटा काँग्रेसवाले म्हणटा ती बोट आहा पळय त्या बोटीचेर तुमच्या मम्मीचें नांव आसा म्हणटा अशें ते दुसरी बोटी ना हांव तेच म्हणटा ना दोन न्ही एक बोट ती कोणाची कोणाक खबर पयली तेंच्यांनी दोन बोटी म्हटल्यो मागीर आनी घेवन फॅमिली बिझनस आमचो आसा तो फॅमिली बिझनस आसतना जर ताणें म्हाजें नांव जेन्ना काडटा जाल्यार म्हाज्या नांवार ती बोट आसपाक जाय हांव जेन्ना कितें तुमकां कोणाचेर हांव हें करता तेन्ना तेज्या नांवार आसपाक जाय सो हांव तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान क्लॅरिफाय करता हांव तेच सांगलें तांकां कोण उलयतालेत पळय तेंच्यो सुद्दां भावांच्योय बोटी आसा न्ही सो तेंच्यो हें आसा तें आनी सेकेंड आनी एक हांव क्लॅरिफाय करता की म्हाजो बिझनस बोटीचो आशिल्लो पूण हांव राजकारणांत आसल्या कारणान म्हाका भितर म्हणजे एक्टिवली हें करूंक जायना सो आतांच न्ही गेल्या 2 वर्सां पयलीं म्हाज्यो जितल्यो आसा बोटी म्हाज्यो 5 बोटी आशिल्ल्यो एक हांवें दिली आतां 4 आसा सो सगळ्यो बोटी ज्यो आसा ह्यो हांवें आमचो एग्रीकल्चर ऑफिशियली सांगता हांव तुका ऑफिशियली आनीक कोणाक तरी चलोवंक दिना कित्याक म्हाका ते टायम मेळना त्या धंद्यान तो धंदो असो आसा की सकाळ रात सांज सदांच तूं झेटे जावचो पडटा आनी ह्या कारणाक लागून आतांच न्ही जाल्यार गेले 2 वर्सां पयलींच्यान हांवें त्यो बोटी कोणाक तरी चलोवंक दिलेल्यो आसा आनी स्पेसिफिकली हांव आनी एकदां सांगता ही बोट धरल्या ही बोट म्हाज्या नांवार ना ही बोट म्हाजी न्ही म्हणून सर हें मुद्दाम म्हणून खंय ते बदनामी करून सगळं राजकारण तेच हांव तुमकां सांगता की म्हटलां हांवें तशें की झॅडपी इलेक्शन लागीं आयलां आनी झॅडपी इलेक्शनाक आनी कांय मुद्दो ना सो एक मुद्दो तयार करपाक जाय तांकां सो ताका लागून ऑपोजिशन जें आसा ते त्या हितून आपल्या माध्यमांतल्यान ताची इमेज खराब करपाचे प्रयत्न करतात सो हांव ताका बली पडटना आमचे लोकूय ताका कांय बली पडपाचें ना सो सांगपाचें म्हटल्यार आनी एकदां हांव म्हणजे ऑफिशियली तुमच्या फुडल्यान हांव तुमकां सांगता क्लॅरिफाय करून की जी बोट धरल्या ही बोट म्हाज्या नांवार ना ऑफकोर्स म्हाज्या फॅमिलीचो आमचो बिझनस आसा आतांच न्ही म्हणजे बाबाच्या टायमायल्यानचो आमचो बिझनस आनी सांगता तशें गेले 2 वर्सां जालीं की हांव त्या धंद्यान म्हणजे हांवें तो धंदो आनीक कोणा कडेन ऑफिशियली एग्रीमेंट मारून तो आनीक कोण चलयता सो हांव त्या धंद्यानूय हांव त्या हेजो पार्ट ना थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.